लोकायुक्ताचो रिपोर्ट 3 महिन्यां भितर मानून घेतलो ना जाल्यार मानिल्ल्यात जमा जातलो. मात लोकायुक्तान दोशी थारायल्यार पासून मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्याक राजिनामो दिवपाची सक्ती केल्ली ना. तो पर्याय मुख्यमंत्री वा मंत्र्याच्या इच्छेचेर सोडला. लोकायुक्त कायद्यात सुचयल्यो ह्यो दुरुस्त्यो पास करपा खातीर सभाघरा मुखार येवपाच्यो आसात. सरकारान फटीच्या कागाळीचेर घाल्ली फायन 10 लाखां वेल्यान 1 लाखां मेरेन देंवयल्या. तशेंच दोशी IAS अधिकाऱ्याक निलंबीत करपाचे अधिकार सरकाराक आसतले. लोकायुक्त कायद्यातले वादग्रस्त कलमांचेर फेरविचार करचो म्हूण लोकायुक्ताचे पयले दुरुस्ती विधेयक राज्यपालान सरकाराक परते धाडून दिल्ले. त्या प्रमाण त्या कलमांनी दुरुस्ती सरकारान सुचयल्या आनी सभाघरान मांडल्या. त्यो दुरुस्त्यो अश्यो: पयलींचे नेम लोकायुक्तान मुख्यमंत्री वा मंत्र्याक दोशी थारायल्यार ताणें राजिनामो दिवपाची सक्ती ना. ह्या नेमान दुरुस्ती कांयच ना. पयलींचो नेम लोकायुक्तान धाडून दिल्लो रिपोर्ट सक्षम अधिकाऱ्यान दिल्ले 3 म्हयन्यांचे मुजतीन कांयच केलो ना जाल्यार तो न्हयकारिल्ल्यान जमा. ह्या नेमान दुरुस्ती केल्या. लोकायुक्तान धाडून दिल्लो रिपोर्ट सक्षम अधिकाऱ्यान दिल्ले 3 म्हयन्याचे मुजतीन कांयच केलो ना जाल्यार तो मानिल्ल्यान जमा जातलो. पयलींचो नेम फटीचे कागाळीचेर 1 लाख ते 10 लाख अशी फायन दवरिल्ली. आतां दुरुस्ती प्रमाण फायन 10 लाखां वेल्यान 1 लाखा मेरेन देंवयल्या. ती 10,000 ते 1 लाख मेरेन दवरल्या. तेच बरोबर IAS अधिकारी दोशी सापडल्यार ताका निलंबीत करून कारवाय करपाचे अधिकार सरकाराक आसतले अशी दुरुस्ती सरकारान सुचयल्या. ही लोकायुक्त दुरुस्ती चालू अधिवेशनान विधानसभे मुखार पास करपा खातीर येतली. पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. ह्या खबरेचें खबराचित्रण तुमकां रातच्या 10 वरांचेर पळोवंक मेळटलें. कदंबाचे 5-10 मिनटां फाटीं फुडें आशिल्ले खाजगी बसींचे वराल रद्द जातले. खाजगी बसींक अशें वराल दिल्ल्यान कदंबाक बरोच फटको बसला. ही पद्दत येरादारी खात्यान बंद केली तरी पयलीं दिल्ल्या वरालांचो नियाळ घेतले अशें येरादारी मंत्री ढवळीकारान म्हळां. कदंबा फायद्यांत हाडपाक कदंबाचो किलोमिटरा फाटल्यान खर्च आनी जायरात येणावळीचोय नियाळ घेतले. म्हापशां, पणजे, वास्को आनी मडगांवां बायलां खातीर खासा कदंबा सुरू जावपाच्यो आसात. मे सोंपता म्हळ्यार कदंबात 100 नव्यो बसी येतल्यो अशें ढवळीकारान सांगलें. अजुनूय ते नॅशनलायज केल्ल्या रुटाचेर जर आमचे कडेन खंयचे बसी 15 मिनटां पयलीं सुट्टा हें जर नासत जाल्यार आमी खंयचे KTC सुदारतले कशे कारभार. हे सबंद कंपॅलेशन जाले शिवाय हाजेर एक्शन घेवंक शकचे ना. आनी हांव इतलेंच सांगता की हाजेर आमी एक्शन चालू केल्ली आसा. आमी कन्सल्टन्सी मागिल्ली आसा हेच्या खातीर आनी त्या खातीर ते टेंडर काडला. येता ते 29 तारखेर ते कन्सल्टन्सीचे टेंडर आसा. आनी हे सगळे केले नंतर अशें दिसून येतलें की कितलेशे प्रायवेट बसी मेळत तशे जे टायमींग घेतलां ते बंद करपाची पाळी येतली. हें काम आमी कन्सल्टंटाक दिले की ना हें ठरोवपाचें आसा. कन्सल्टंट नेमला तो जे कदंबा भरपूर लॉसांत आसा हें स्टडी करपाक. जे बस स्टँड आमी बरे तरेन बांदले जाल्यार त्या बस स्टँडाक आमकां मॅक्झिमम रेवेन्यू कसो येतलो हे सगळें त्या कन्सल्टंटा कडच्यान स्टडी जाता. 5-5 मिनटांनी कदंबाच्या फुडें किंवा ताबडतोब अश्यो बसी सोडटात. तुमी कंट्रोल करूंक जाय तुमच्या RTO डायरेक्टराक सांगून. नाही, आय हॅव स्टॉप दीस अँड टू कंट्रोल दीस आय हॅव ओपन अ स्पेशल स्टाफ ट्रान्सपोर्ट गार्ड म्हणून. आणि आता हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन मागला हे जर सगळे कंट्रोल करतलो बस, ट्रक्स किंवा इतर हेका ताका ट्रान्सपोर्ट गार्ड. कारण आमचे जे होमगार्ड आसा ते आमकां सफिशियंट ना. आमकां ट्रान्सपोर्ट गार्ड जर मेळत सादारण 250 ते 275 जाल्यार आमचें सगळें काम बरे तरेन जाता. How will the minister ensure that these timings are followed and people are not made inconvenient? पास सिस्टीम केल्या नंतर त्या टायमार त्यो बशी आसपाक जाय. आनी आमचे कडेन बशी कमी आशिल्ल्या कारणान आमी 100 बशीचो ताफा फाल्यां परत आमी 40 काय 45 बशी परत आमच्या ताफ्यात हाडटा. गोवा मेडिकल कॉलेजीक उदकाचो उणाव ना असो दावो भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केला. GMCची सद्याची उदकाची गरज दिसाक 1000 क्युबिक मिटर. PWD आनी खाजगी टँकर मेळून तितलें उदक नित्याक मेळटा अशें पार्सेकार म्हणटा. मात गायनेक विभागाक उदकाचो थोडो त्रास आसा हें ताणें मान्य केलां. थंय बोरवेली मारपाची गरज उक्तायल्या. GMCत आत्र्या पयऱ्यान उदकाचो त्रास जाता म्हूण विष्णून प्रस्न काडिल्लो. उदक नाशिल्ल्यान ऑपरेशनां फुडें धुकलतात म्हणूनय खबरो येत आसतात. Fear and anxiety in the minds of people over acute water shortage within the premises of Goa Medical College, especially the gynec wards, thereby putting patients to a lot of hardships
and the remedial measures the government intends to adopt in this regard. गोवा मेडिकल कॉलेजाची उदकाची आवश्यकता दिसाक 1000 क्युबिक मीटर आसा. आमचे कडेन 1200 क्युबिक मिटराचो संप आसा. PWD आमकां पायपलायनीतसून उदक सप्लाय करता. सादारण PWDन पायपलायनीन सप्लाय केल्लें उदक हें 900 ते 1000 क्युबिक मिटर आसता. हाचे शिवाय PWD आमकां कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान टँकरान आमी उदक घेतात. दररोज सादारण 12 क्युबिक मिटराचे 10 टँकर आमकां घालतात. हें घालें की सादारण आमकां आवश्यक आसा तितलें उदक थंय उपलब्ध आसता. गायनॅक वॉर्डान खुबश्या फावटी हो प्रॉब्लेम येता. ही वस्तुस्थिती आसा. गायनॅका खातीर PWDकूय हांवें मातशें जास्त सिरियसली लक्ष दिवपाक सांगलां. थंय 2 बोरवेली मारणे शक्य आसा. त्योय मारच्यो म्हटल्यात. म्हाका दिसता भितर वावरपा खातीर एक 2-3 जाण प्लंबर जर आसात आनी जर प्लंबरांनी सारकें लक्ष दवरलें जाल्यार उदक व्हांवून रावचें ना, टॅप तुटून उरची ना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.